ती आमकां सांगता की पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी भितर येवंक सोदता, पूण जायते फावटी आमी आमचीं दारां बंद करून दवरलीं आसात. की कसल्या कारणाक लागून, घडये भिरांतेक लागून, घडये लोचयेक लागून, वा आनी कितें कारणाक लागून आमी भितर बंद करून दवरलेलीं आसात आनी आमी पवित्र आत्म्याक घेवंक भितात. आनी हेंच आमी पळयता मोगाच्या भावन भयणो आमच्या शिसांच्या जिवितांत. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता शिसांनी बी देवाच्या भिरांतेन आपलीं दारां बंद करून दवरलेलीं. वळे तीं घराचीं दारां, पूण भितरलीं दारां ताणें बंद करून दवरलीं. कित्याक ही भिरांत जी आसा मोगाच्या भावन भयणो, ती आमकां देवाच्या मोगा वचून मोग भितर येवंक दिना. आनी हेंच आमी आयज पळयता, जेजू येता आनी हीच उतरां पयलो म्हणटा, शांती तुमकां. ती भिरांत काडून वयता आनी तांचेर तो स्वास घालता आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो घेयात. मोगाच्या भावन भयणो, आमी पवित्र पुस्तकांत पळयत जाल्यार, पवित्र आमच्या शिसांचें जिवीत पळयत जाल्यार, जेजू बराबर आसतना जायतीं ताणें ते भोंवले, ताणें पळयलें जेजू कितें करता तें. पूण तरी आसतना जेन्ना जेजूचें मरण, जेजू मेलो आनी पुनः जिवन जालो, तरी आसतना तांची काळजांनी ही भिरांत आसलेली. आनी जेजून तांकां सांगलेलें ते प्रमाणे तो तांकां एक शारोती धाडटलो म्हणून, आनी आयज तो तांकां धाडटा. मोगाच्या भावन भयणो, आयज तांचेर तो पवित्र आत्मो दिता आनी तांचीं काळजां उक्तीं जातात. मोगाच्या भावन भयणो, पयले हे शीत भिरांतीन आसले घडये, पूण मागीर जेन्ना पवित्र आत्मो तांच्या जिवितांत येता, ताणें हो जो संदेश जो आसा, देवाचो संदेश, जेजूचो जो संदेश आसा, ताचें राज परगटपाचो संदेश, तो ते आख्खे प्रिथमेच्या शिमेर तऱ्यान घेवन गेले. आयज देखून आमच्या जिवितांत, आमचे देशांत देखून आमकां एक उदाहरण मेळटा, म्हणल्यार जेजूचो एक शीश हांगा येवंक पावलो आनी ताकाच लागून ताच्या मोगाचें बी आमच्या देशांतूय ताणें रोयलें. आनी आमकां आयज जो भावार्थ मेळ्ळा ताचेच पासत